अयोध्या नगरींतू दशरथ म्हणलं रायू अगदी प्रसिद्ध जाऊन होता. हा पळचा चेंदू, तेजस्वी, पराक्रमी आणि बरे गुणाचुरतो, प्रेमळ स्वभावाचं. तो धनुर्विद्येंतू भारी हुशार होता. तागेले शब्दवेदी बाणाची चर्च तरी चारही दिकान जातो होता. हो शब्दवेदी बाण सोडच्यान भारी हुशार राजकुमार म्हणे. एक पण अयोध्येंतू वसंतोत्सव सुरू होता. थंय तो वसंतोत्सव पळोवच्या ते देशांतले नानाकडचे लोक येताचे. तशीच ताजे अयोध्ये लागी एक सरयू नदी म्हणून होता. सरयू नदी त्या सायडान बेगीशे दूर एक म्हातारे एक मुनी बायला उरताय. तांकां एक चेल्लो प्रसान प्रायेचो तेगेलें नांव श्रवण म्हूण. तो श्रवण बाळो तेगेलो आंबापाक भारी भक्तीन आनी प्रितीन पळोवंक येता आशिल्लो. ते दोनी लोकांक दोळ्यान दिसना जाल्यार हो श्रवण तांगेले एक आंबाप सकून तांगेली सेवा करता. आवयशी जावन तांगे सांबाळ करचे, बापायशी जावन पोशण करचे, अशी आंबापाक अगदीच देवा वर पळोवंक येता उरतो. तांगे खातीर तो खंयी वचना. तांगेले ते पर्णकुटींत उरून न्हू तांगे सेवा करता उरता. एक पण तागेले एक मित्र येवन सांगता, श्रवणा गतस हांव खंय वतास म्हणटा. हांव अयोध्या नगरी वता आसा. ते वसंतोत्सव चाल आसा. ते पळोवच्याक खंयच्यान लोक वता आसाची. ते भारी संभ्रम जाता खंय. तूं बी येत आमगे बरशी कर म्हण विचारता. तेन्ना हांव म्हणटा ना रे म्हगेलो आंबापा सोडून हांव खंयी येना. म्हगेलो आंबापा पांयार लेगीत ओट्टून म्हळ्यार उत्सव आसा म्हाका. तूं वचून यो. तूं गेले तेन्ना थंय तांचे रायू दशरथ ताका पळोवंक गे न्हू. यो म्हाका ताका पळोवंक आवड मस्त अशें आसा म्हणटा. तो मित्र म्हणटा अरे तूं गेलो तसो जालो दोस्त आसा म्हणच्या बी एक खुशी जाता, अभिमान दिसता. तुगेले रामबापाल सेवा करताले. हांगा आज बाजून कोणी नाची आनी अडना मित्रा हांव येता म्हणटा वता. हे आनी दोगां लोकां मित्रां उलयलें ते आंबाप आयकताचे. तेन्ना दोनी लोक उलोवंक येतात तेव्हा आमगेले खातीर पळय आमगेले चेडा खंय वचचें जायना, बांदून घाल्यार जाल्या म्हणून तेन्ना उलोवंक येता आसतना हो श्रवण येता आनी म्हणटा अम्मा बापा तुमी अशें म्हणचें ना, म्हाका खंय वचना, तुमी खुशीन उरले आराम उरले, म्हाका तंतू वट्टू आयले म्हूण सांगता. अशी तो तांकां जेवणाक करून घालचकी आनी रात्री तांकां न्हिदता आसतना पांय चेपचकी अशी तागेले एक पितृभक्ती मातृभक्ती चालू उरता. एक दीस त्याला बाप्पा कसो म्हणटा चेडा म्हाका मनांत एक आशा आसा मरे म्हणटा. कसो बापा म्हणटा म्हाका काशी येत्रे वचून येवं म्हण आशा आसा. आमकां तर दोळ्यान दिसना, आमकां चमकुच्या बी जायना, आमी कशी वचच्या शकताची. म्हगेलो आश ती आशा उरता म्हूण सांगता. आवय बी म्हणटा हय म्हाका बी तिची आशा आशिल्ली म्हळ्यार काशी वचूं नाका म्हणून म्हणटा. तेन्ना तो कसो करता की म्हळ्यार दोनी मंकरी खेळटा. ते मंकरी एक मदेच एक बोड्ड लावन ते दोनी ताजे तुदीक त्या मंकरगी लावन ताकडी कशी उरता तशी ते दोनीचे मंकरगीची ताकडीशी करता. आनी एकांत बाप्पा बस म्हणटा, एकांत आवयक बसयता आनी मदेची ती मंकरगीची ते दांडो आपल्याला खांद्यार घेवन येवन तांकां घेवन येवन काशी यात्रा वचचे भायर सरता. हे चेडणान करचे आयकून तांकां भारीची खुशी बी जाता, बेजार बी जाता. आमगेले निमित्त आमगेले चेडा कितले कश्ट आनी आमकां खूब हरकान येत खांद्यार ये म्हूण जाल्यार बी उरो कशी पूण एक वचका तरी वयना काशी यात्रेक म्हणटा न्ही खुशीन ते मंकरगींत बसतात. हो श्रवण बाळ तांकां घेवन येवन चमकताची हरिनाम स्मरण करताची काशी वची वाटेरी वता उरता. अशी वता वताची एक थोडे दिवस येवच्याची तेन्ना ते सरयू नदी लागीं एक जंगला घेवन हे पावताचे. बेगीनशे सूर्य अस्त जावचो टायम उरता ना, अस्त जालें म्हळ्यार बी येडना तशें उरता. तेन्ना बाप येणे आवय कसो म्हणटाची चेडा मस्त ताण लागला रे, हांगा खंय उद्दां आसलें पळयत वय म्हूण सांगता. तांकां आयकत ना पापा ते जंगल म्हूण गे न्हू म्हळ्यार रान म्हूण सांगून श्रवण ताका लांब बापाक एक व्हड रुखामळान तूं बसयता आनी थंयच्यान बेगीशे सुमार दूर वचून पळयता. खंय ताका उदक दिसना तेन्ना थंय एक रुखार वचून पळयता. तेन्ना दूर एक
सान एक तळशें दिसता का तशें तो देंवता आनी आंबापाला येवन सांगता हांगा लागींचे कडेन उदास हांव घेवन येता तुमी हांगच्यान खंय वच नाकाशें म्हणून तो तिर्ता तांबी घेवन गे न्हू तेन्ना तूं पयलें यात्रे वचपाक गेल्यार रे हातांत एक तिर्ता तांबी स म्हणून न्हू कोळश्या टायप उरता बेगीनशें ते घेवन गेलो तशेंच हो तो तिर्ता तांबी घेवन उदक हाडचें म्हणून वता तो ते न्हंयतल्याक वचून पावता हांगा कसं गेल्लो उरता की म्हळ्यार रे हो दशरथ रायस न्हय तो ते दिवस भ्रगय आरती म्हणून न्हू तेच सरयू नदी ते रानाले गायिल्लो उरता ताका ते खंयचेच एक रान प्राणी मेळिल्लो उरना मारच्याक तो पळय कशी पुणी एक पुणी मृग आपण मारका म्हूण एक छल धरून न्हू तो बी थंय फिरता उरता न्हंयचे त्या सायडान कडेन तशी तो बी पळय अशी रुखार चोवन पळयता ताका बी ती न्हंय दिसता थंयच्यान ताका कशें दिसता हे न्हंयतले खंयचे पुणी प्राणी येता उदक पिवचे येतले सांजे वेळ न्हय म्हणून न्हू तो ते न्हंयचे पासून बेगीनशें म्हापशान एक रुखार आड बसून ते आवाज आयकत बशिल्लो उरता खंयचे प्राणी आयले मारचे म्हण तेन्ना श्रवण बाळ बी थंय वचून पावता थंय वचून न्हू तो ते उदक पळोवन खुशी जाता अरे म्हगेलो आंबापाला तान वता हे पिवन उदक म्हूण खुशी जाता का तो ते उदक ते कळशांत भरता ते भरता आसतना गुळको गुळको आवाज येता हो दशरथ रायो तो आवाज आयकता तो खंयचे प्राणी म्हूण पळयना कित्याक म्हणटा ताका ते झाड आड उरता न्हय तो कसो करता की म्हळ्यार शब्दवेदी बाण काणी ते आवाजाचे कडेन मारता तो बाण सोडच्या कची अम्मा म्हण वदरिल्लो किंचाळिल्लो आवाज येता तो आवाज आयकुच्या कची दशरथ रायाक ना एक कडकड सयता आंगांत अरे हे कसं जालें बाबा हे तरी मनशाला वास आसा रे घात जालें कितकी म्हणून तो पटपटी ते रुखावले सकयल देंवता आनी तो आवाज येवचे कडेन थांवता पळयलें रे तो हात अपने आप तेगेले कान्नाले वता यो देवा हांव मागीर कसोच जालें हो तर एक सांज चल्लो एक 15-16 वर्सां भितरलो ताका तो बाण वचून लागला आनी तो चटपडता आसा तेन्ना दशरथ राय धांवन धांवन वता आनी ताका यो चेडा कोण तूं मुनिपुत्र सो दिसता मागीर हातान अगदी व्हड चूक घडली माफ कर म्हाका म्हणटा तेन्ना तो श्रवण म्हणटा कोण तूं हांव तूं कसन वायट केलें म्हूण तूं म्हाका बाण मारलो हो म्हगेले भितर कसो चूक घडिल्लो बाय म्हगेले तसो निरपराधी तूं कसले मारले म्हूण सांगता तेन्ना हो दशरथ राय दुख्खान सांगता ना रे चेडा म्हगेले आतां अगदी चूक जाली हांव पळयलें ना हांव एक खंयचीचे वन्य प्राणी म्हूण सांगून शब्दवेदी बाण मारलो म्हाका कळ्ळें ना म्हाका माफ कर हांव अयोध्येचो राजपुत्र दशरथ म्हूण सांगता तेन्ना ते श्रवण बाळाल्या तोंडार जरा हास येता तो म्हणटा अरे नमस्कारू राजन तूं पळोवका म्हूण म्हाका मस्त आशा आशिल्ली जाल्यार अशी तूं म्हाका भेटतलो म्हूण हांव केन्ना लेखिल्लो नाशिल्लो तुवें एक बाणान 3 लोकां मारल्यावर जाल्या म्हणटा तेन्ना दशरथ कशें पळयता म्हगेले म्हणतार आम बापाक तान लागली म्हूण हांव तांकां पिवच्या उदक व्हरचें म्हूण हांगा येयलो हांव तर वांचना आतां म्हाका गोत आसा म्हगेलो खबर आयकूंक ना म्हगेलो आम बापा बी जीव सोडताची हाज्यान तुवें 3 हत्या केल्यार वता म्हगेलें एक उत्तर चलोवन दी हे उदक व्हरून पयन म्हगेलो आम बापा दी तांगेलो गळ तावळच्यान सुकला हे उदक पिवन पूण ताणें बेगीनशें शांत येवची म्हणटा तो जीव सोडता गेलो हातान तुज्या दशरथ राया कसं कर का म्हूण कळना देवा मागीर आतां कसो व्हड चूक घडली हाजी हे निरपराधी चेडाक हांव मारल्यावर जालें न्हय म्हूण तो भारी दुख्खान ताका पळयता रावता जाल्यार बी तागेले एक समय प्रज्ञ म्हणून उरता न्हय आनी तागेलें कर्तव्य ताका जाग करता तो त्या उदकाचे तांबी घेवन तागेला श्रवणाले आम बापान अशे कडेन वता ते एक म्हणे वजन पांयशे करून तो वता पाप ते वच्चाक ते पाल्ले अवास येत न्हय तेन्ना तागेले आम बाप कसो म्हणटा अरे श्रवण आयलो बाळा तूं म्हणटा तेन्ना आवय म्हणटा ना म्हळ्यार हो श्रवण न्हय आतां येयलो कोण की दुसरोची म्हगेल्या चेडा पाया हेजे आवाज कशी म्हूण म्हाका गोत आसा हो कोण म्हूण विचाराची म्हूण घोव सांगता तेन्ना तो मुनी विचारता कोण आयले सांगा म्हणटा हांव अयोध्येचो राजपुत्र दशरथ म्हणून हे उदक पियाची तेन्ना आवय म्हणटा अरे आमगेलो बाळ खंय गेलो श्रवण
तो खंय गेला तो कसला येईल ना म्हणटा तेन हो कसं नाही उरलें ना पाप कसं सांगतालो तेन बापाय बी म्हणटा ए सांग सांग आमगेले चल्ला खंय सा खंय गेलो तो खंय रस बीस चुकलो की ताका आमकां जाय म्हणून कोण सांगितलं तुका ना श्रवणानच सांगलें तुमकां दावनी म्हणून म्हणटा तर तो खंय गेलो म्हणून बापाय विचारता आवय म्हणटा यो खंय गेला म्हणून सांगता तो शेवट खंय वतल तसलं नाही कोणी म्हळ्या बा तू स्वर्ग दित म्हणून गेलो जाल्यार बी तो वचूच ना आमगेलो आम बाप्पा म्हाका ओड म्हणून आमगेले घेतल चिरडताय तो खंय गेला सांग 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 म्हणून अशी एक गडबडल्यावर त्यानं कळवळेन सांगते तेन्ना दशरथ म्हणटा तुम्ही फस्ट उद्दा पेच हांव सांगता म्हणटा तेन्ना ना ना तूं आमगेले चेरडाल खबर फस्ट सांग कडे उद्दा आनी पिवचें म्हणटा बापाय आवय बी भंय भंय म्हण माथ्या हालयता तेन्ना हो म्हणटा म्हगेल्या हातान एक व्हड चूक घडली हांव मारिले शब्दवेदी बाणू हांव खंयचे एक मृग म्हूण मारिले जर ते श्रवण बळा लागून तो गेलो म्हाका माफ करा तुमी आनी तागेले अंतिमीची कसं आशिल्ली की म्हळ्यार तुमी हें उदक पिवका म्हणून ताणें म्हाका हांगा सांगलें वच म्हणून हांव आयला हें उदक घ्यायची म्हूण तो दिता तेन्ना हांवें म्हणटा अयो कसो म्हणटास तूं म्हगेलें बाळ नांव हांवें हांगा म्हगेलें श्रवण नांव हांवें अयो कसो पापी रे तूं कशें मारलें रे म्हगेलें चेडवाक अयो श्रवणा म्हणटा ती एकदम थंय जीव सोडता पांयार पडटा तागेल्या ताका कळटा बायल गेली म्हूण तें तो मस्त आक्रोश करता अयो धुरता कसं काम केलें रे तुवें आनीक आमगेले निश्पाप चेडवाक मारच्याक तूं कशें मन आयलें रे तूं शब्दवेदी ह्या बाणान तूं प्रसिद्ध उरलें बी पळोवन मार कशिल्लें हांवें पळोवच पेन मार गे न्हू तुवें एक रे 3 हत्ते केल्या वर जाले आनी तुगेलो आतां उदक आमी पिताचे वे म्हगेली बायल सुद्दां गेली हांव तर तें उदक एक थेंब सुद्दां पिवच ना तूं आमकां मस्त कश्ट दिले मस्त आमकां चडपडत तशें केलें वळवळत तशें केलें मन तुका हांव आतां शाप दिता म्हणून ताका हातांतल्यान तें हात मुखार करून उदक झंपून घेता तो आनी हाता उदक घेवन म्हणटा हांव म्हगे बायल आनीक कशी पुत्रवियोगान आमी तळमळ्यान घेवन आतां मरताच की तूं बी तशी मुखारी पुत्रवियोग जावन मर म्हणटा ताका शाप दिता आनी थंय पडता पडिलो जीव सोडता हे पडोवन दशरथाक कसन कर का कसांनी मनान सुसना ताका दिसता देवा हांव केन्ना एक निरपराधी केन्ना तर हांव मारिल्लें ना शिक्षा बी दिली ना तिला आज म्हगेल्या हातान हें कसल व्हड चूक जाली एक पण 3 लोकांले मृत्यूक हांव कारण जालो म्हणून भारी ताका बेजार जाता आनीक ते शाप येवजंगेन बी ताका भंयशे बी दिसता जाल्यार भितर रायन हांवें राजपुत्रू एक नमुन्यान कर्तव्य प्रज्ञा तांगेली केन्नाची जागृत उरता तो कसं करता की म्हळ्यार ते श्रवण आले तेगेले अम्माले बापाले 3 लोकांले मोडे विंगड दवर गे न्हू ताका दहनक्रिया करून घेन तांगेले 3 लोकांले परत आनी ते माफी मागून घेन थंयच्यान तो अगदी वजनदार पांय दवरताची दुख्खान अयोध्येक वता वचून ताका राजमहलांत तूं बेजारान बसून देवाले प्रार्थना करता आपणाले हे चुकीक देवा क्षम कर म्हणून जाल्यार तो ही खबर कोणाक सांगना कोणाक म्हळ्यार कोणाक सांगना तो ताका गेल्यान तूर थंय ताणें श्रवणा मारिले ताका आम बापान गेल्ले ताका बापान शाप दिल्लो कोणाक सांगिल्लें ना ताणें ताजे जाणा ते एक म्हणे गुप्त जावन तागेले गी उरले आनी तो ताजे बद्दल कसले एक ताजे परिहार बी कसले करून घेवचे वतना अशी एक कॅन्ड आमी शेरगा बांदून घेतल्या कशी तशी हो शाप तो तागेल्यान तूं दवर गे न्हू उरता हाजेर आमी शिकचे कसं आस की म्हळ्यार केन्ना कसं आसल्यार आमगेली चुकी कोणाक एक म्हालगड लोकांच्या कोणा सांगूं गे न्हू ताका कसले परिहार घेवका ना जाल्यार ताजे कडेन ते कर्माचें फल भोगचें मस्त असमनीय अशें जाल्लें उरता तुमकां जर ही म्हगेली काणी आवडल्यार लायक कराची शेअर कराची सबस्क्रायब कराची आनीक उत्तर जर तुमकां हाजे मुखार पार्सेल पळोवका म्हण आसल्यार आमगेले GSP कोंकणी स्टोरीज म्हण एक यूट्यूबांत आसा तांत वचूंक न्हू ते प्लेलिस्ट पळयाची तांत आमगेलो 2